घरात पोयात बाबा गोमूत झाली कोसली गारा लागी माई ओगीत कोळशात बसोन असली हांवें विचारलें कितें जालां काय म्हूण रळोंक रेटी लागली मुळोंक लागली शिवाची धूप गेली शेजाऱ्यांक रे आमच्या हांव वळखतालो बरो शिवा नांवाचो कोणाचो नासलो रे गोराबो हांवें विचारलें तिका शेजारी आमचो केन्ना आयला तो बसो आमचो शेजारी न्हू तो सिरियस लागलो पोयात लोकांक कसली पिठेपणां सिरियलांतले करतात आमच्या घरांत पूण घरांत कितें जालां तें पळोवंक ना रे कोणाक घरांत जाणटी मायगो माता पोटाक भूक लागल्या म्हणून सांगता पूण तिका करून तकली टिवी पळयता आसले पयटे आतां बाबा काय ना आनी आतां कोत्ताले तें कामां मेशनाचेरूय जायना आनी बांयचें उदक काडी आतां कोणांगेरूच बायना घरान आमच्या नळ आसा पूण उदक तांकां येयना आदल्यो आमच्यो बायलो पळयात बांयचें उदक काडी चुलीन उदक फुंकून रोखडो जेवण जायी रेडी आतां बेफराच्या दोनाका पासून रेग्या सारकी साकोळी माई भुकेन पोटान नोंद रोडटा काडटा म्हाजी रोडी संसार तुझी सोना
Let's party tonight.